भोवमोगाचे न्हू हर एका आयतारा दिसा हें साक्रामेंताचें आराधन आमी पयलेचे बरीच दनपारां 12 तावन 1 पर्यंत आमी प्रसार करतले हांव दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हें आराधन आमी चलयता ह्या आराधनाक तुमचे कितें इरादे विनत्यो आसल्यार मागण्याच्यो तुमी सकयल काणसिल्ल्या नंबराक धाडून दियात तशेंच ह्या आराधनाक तुमी स्पॉन्सर जावन दानी जावन कुमोग करयेत मोगान आमी ती स्विकार करतले हांव तशेंच दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हे कार्यक्रम आमी आसा केला आसता दैवीक अमृत मिडिया ह्या खामाक आदार जावन आमी चलोवची यात्रेक पळयना मुखल्या दिसांनी आसतली युरोप यात्रेक पळयन इस्टर्न युरोप यात्रेक पळयन आनी हेर जायत्या भारता भितर आनी भारता भायल्या यात्रे पळयनाक तुमकां आमी मोगाचो स्वागत दिता तुमी आमकां ह्या यात्रेक पळयना भशेन संपर्क करा देव बरें करूं
वय मोगाचे भाव भयणो सोमी आमचो मोग करता आमी तसो मोग करूंक जाय ताचे संगतपणांत वो थोडो वेळ करसूंक ताच्या मोगान जियोंक ताच्या मोगाच्या सक्तेन आमी बरोवंक आनी ताचे बरी मोग करूंक ताचो आदार आमी मागोवंक हांगासर आयल्या सोमयान आमचो कितलो मोग केला जो आमच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 1 देवाचे उतर म्हणटा पळय कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला निजाकी आमी देवाची भुरगीं तेच जेजूचो मोग आमी ओळखून घेवया तसो मोग आमी अनुभव करया कित्याक जेजून आमचो मोग केला बापान आमचो मोग केला आमी तसो मोग करच्या पयलें देवा बापान आमचो मोग केला जेजून ताच्या मासा रक्तान ताणें ताचो जीव कुर्सार भेटोवचे मुखांत्र ताचो मोग संपूर्ण मोग आमचे ती ताणें व्यक्त केला आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास तो मोग दुसरो ना म्हणलो जेजू आपणाच्या रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यंत आमचे खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर त्या जेजून कुर्सार रगत वारयलें हर एक रगत आमचे खातीर ताणें वारयलें ताच्या रक्ताच्या मोलान आमकां ताणें विकतींक घेतल्यांत आमचे खातीर ताणें हर एक रक्ताचो थेंब ताणें वारयला ते गेत्सेमनी मळ्यांत रक्ताचो गाम तो घामेल्लो फकत म्हज्या आनी तुज्या सोडवणे खातीर बाचेवे खातीर ताचो मोग आमी भरपूर ती अनुभव करया ताच्या मोगाक आमी प्रतिमोग दिवंक ताचे बरी आमी पेल्याक थंय आमी मोग व्यक्त करूंक ताचो आदार आमी मागया आमकां सर्गाचे दायची करचे खातीर ताणें आपणाकच म्हणून आमकां दिलो मनशां बरी आसले आमकां ताच्या देवपणांत वांटो घेवचे खातीर देव आसलो जेजू तो मनीस जालो आमकां ताच्या देव सैमांत वांटेली करचे खातीर हेंच चिंता मोतीन दवरून तिसरें चरण आमी गावया तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसलाय व्हडा मोगान मोचे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गा धायची म्हाका केलोय मोगा देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता सोम्यान आमकां सोडवण दिवचे खातीर कितले कश्ट ताणें सोंसल्यात कितले कोडत्यांचे मार ताणें घेतल्यात कितले दूख ताणें सोंसलां कांट्याचो मुकूट ताच्या माथ्यार थंयसर दवरून ताची नकलां केलीं ताचेर थिंबी उडयली ताका कुर्साची वजन ताच्या खांद्याचेर दिलें उक्ते गाये रक्ता झरी ताच्या आंगांतल्यान हर एक रक्ताचो थेंबो आमचे खातीर तो थंयसर वारयता ताच्या कुर्साच्या त्या वाटे वेळार ताच्या पैना वेळार कितले रगत ताणें वारोवन तो नित्रांनी जाता आमकां हर एकल्याक सक्तेन तो बरच्याक ताचो मोग अनुभव केले आमी केन्नाय ताचे तान पयस वचना अशें ताचे सांगाताक जियोंक ताच्या मोगांत आमी जियोंक ताचे सांगाता रावोंक ताच्या कुर्साचे सावळेंत आमी निरंतर जियोंक
आमच्या जिविताच्या सुखाच्या वेळार दुखाच्या वेळार कश्टान वेळार पिडेशिड्या वेळार ताच्या पांयां तळ आमी जियोंक कुर्साच्या मुळांत आमी जियोंक त्याच कुर्साचेर दीस घालन ताच्या मोगाक आमी साक्ष जावन जियोंक ताणें आमचे खातीर कितलो कश्ट सोंसले कितलो मोग ताणें आमचो केलो तो आमी नियाळ्ळ ताचे बरी आमी सदांच ताच्या मोगांत आमी जियोंच्या ताचो आदार आमी मागया आनी गावया रक्त घाम कोड्या मार रक्त कुर्सा भार भुक्ते घाई रक्त सरी देखता जायना मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका भीता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका भीता जेजू आमचो सगळ्यांचो मोग करता आमी सगळ्यांनी ताच्या संगतपण आमी जियेस जाय देवाची खरी भुरगीं जावन आमी जियेस जाय ताचो मोग केल्ल्यान आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी दाखोवन दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक आमचे थंय आसुरो राग मोसोर आमी सांडीस जाय देवान आमचो मोग केलो आमी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तो फडकिरो म्हणटा देवाचे उतार आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें कसो मोग करचो निसाकी क्रिस्ताचो उपादेसो जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय वय मोगाच्या भावा भयणीनो देव आमचो मोग करता जर तर आमी देवाचो मोग करूंक जाय ताचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय फकत हांगासर आराधन केल्यार पावना फकत ताचो मोग करता म्हणून आमच्या तोंडा उतरांनी जिबेर आमी सांगल्यार पावना बगार आमच्या चलत्या जिवितांत ताचो मोग आमी करूंक जाय देवाची भुरगीं म्हणून आमी दाखोवंक जाय माथेवाच्या वांजलांत 8 बागेंत थंयसर जेजू म्हणटा तुमचे बऱ्यो कोरण्यो मनशां मुखार पाडसोळूं ते तुमचे बऱ्यो कोरण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव जो कोण मोग करता जो कोण मोगांची येता जो कोण भावाचो भयणीचो आवयचो बापायचो भुरग्यांचो भावा घोवाचो बायलेचो एकामेका तो कुटुंबान मोग करता ह्या समाजान मोग करता हर एकल्याचो मोग करता तो देवाचो मोग करता जो कोण दिसत्या भावाचो भयणीचो मोग करता दिसनातल्या तो देवाचो मोग करता म्हणटा देवाचे उतार तर मोगाच्या भावा भयणीनो देवान आमकां ताच्या सुरक्याची आनी स्वरुपाची जाव रचला देवाचे व्यक्तित्व आमचे थंय आसा देवाचे ते रूप आमचे थंय आसा आमकां देवान ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो रचला हर एकली आमी व्यक्ती देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची देव आमचे थंय मुजे थंय आनी तुमचे थंय वस्ती करता तर त्याच देवा भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक त्यागाचो सॅक्रिफायसाचो मोग आमच्या चलत्या जिवितांत दाखोवंक आमच्या जिवितांत आसलो राग मोसोर हगे दुस्मनकाय सगळें सांडूंक देवाचो आदार मागया जेजूची कृपा आमी मागया आनी सांगता गावया सोमेस मोनीस देवा भुरगीं तुझ्या साख्या सुरोपायेची मोचे परीस सर्वांक
हगे सोडता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोशे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीस मोशे तुका भीता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका सम्यान जेजू, हकलाप तुका सम्यान जेजू, स्तुती तुका सम्यान जेजू, महिमा तुका सम्यान जेजू, वंदन तुका सम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही सगळी उभी राहूया, देवाची उतार आम्ही ऐकूया. जोआप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण मुचे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक मुचे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन, ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. दयाकन बसया. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, जुआंच्या वांजलांत अध्याय 15 जेजू खरी दाखवाल ह्या आवास्वरांत आमकां जेजून सांगचें तें उतार आमकां परत परत आयकोंक मेळचें. उतार खंयचें तें? जेजू सांगता म्हज्या मोगांत तुमी रावा. जेजू सांगचें उतार परत परत म्हज्या मोगांत तुमी रावा. जशें बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. आनी परत जेजू म्हणटा म्हजो संतोश तुमचे ते आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो सगळ्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. परत जेजू म्हणटा वो तुमकां उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. परत परत जेजू म्हणटा म्हज्या मोगान तुमी रावा, म्हज्या मोगान तुमी रावा, म्हजे सांगात एकवटान रावा. हांव दाखवाल तुमी फांटे. म्हजे सांगात एकवटान रावल्या करी तुमी कितेंच करूंक शकनात. एक फांटो दाखवाली ते रावल्या करी तो फळ दिवंक शकना. जेजू शिवाय आमच्या जिवितांत कितेंच घडना, कितेंच घडना. जेजू दाखवाली ते आमी एक फांटो जावन आमी ताचे सांगाता एकवटान रावता, चिडको रावता, तर जेजू तो जीव आमचे थंय वाळटा. जेजून आमचो कितलो मोग केला. ताणें आमचो वर्तो मोग केला. आमी जेजूचो मोग करता गे करता मो करता.
पहिले कोणे जेजून आमचो मोग केला की आमी जेजूचो मोग करता हा कोणे जेजून आमचो मोग केला देवान आमचो मोग केला न्ही गी देवान आमचो मोग केला एक पोटी एकलो धाकटुलो भुरगो एक ताची कुटुंबाची गुणी नासली आवय बापाय नासतना तो अनाथ आसुल्लो आनी हो भुरगो ताची पोटाची भूक थांबोवचे खातीर तो दीस पडटे ते हांगा भीक मागोवंक येतालो आनी कांय इल्लेशें भीक ते मेळिल्ल्या वेळार पयशे मेळिल्ल्या वेळार इल्लेशें कांय मोना खाण घेवन थंय हांगा खंयसर बस स्टँडांत गी आनी खंयसर इल्लोसो जागो मेळटा ह्या युवाक थंयसर तो भायर वेरांडार ह्या बस स्टँडांत थंय हांगासर तो न्हिदतालो अशें ताचें जिवन सरता आसतना एकलो ग्रेस्त मनीस रायाळ मुस्ताकर तो थंयसर ताका येवन भेटता आनी ताका आपयता म्हणटा तूं म्हज्या घरा ये आनी तो व्हडलो तो चेरको म्हणटा हांवें कशें तुमगेर येवचें आनी तो म्हणटा हांव राय तूं म्हज्या घरा ये ना सायबा हांव तुज्या घरा येना हांव मेळ्या वस्तूंनी हांगासर आसा म्हजे वस्तू सगळे मेळ्ळा हांव नितळना हांव एक भिकारी हांव दुर्बळो हांव अनाथ हांव तुज्या घरा येवंक ना फावो आनी तो व्हड म्हणटा तुवें येवंक ना फावो पूण हांवें तुजो मोग केला हांव तुका आपयता देखून म्हज्या घरा ये हें तुजें म्हण न्ही हें म्हजें रायाचें काळीज हांव म्हज्या परजेचें हांव जतन घेता तूं म्हजो पूत म्हज्या घरा ये म्हणून ताका ताच्या रावळ्यार आगापून व्हरता आनी त्या दिसा तावन ताणें भीक मागचें तो रावयता आनी बरी मुस्तायकी न्हेसून ताचें जिवीत तो बदलिता आनी नवो व्यक्ती तो जाता ताचें जिवीत तें सोबीत जाता वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता आमी देवाचो मोग करचो न्ही हांगासर आराधन करता आसतना आमी देवाचो आमी मोग करचे मात्र न्ही ताची आमी स्तुती करता आसतना देवाचो मोग आमच्या जिवितांत कितलो आसा म्हणून तें आमी समजून घेवचें देव आमी मोग करच्या की चड देव आमचो मोग करता देखून जुवांच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 1 देवाचें तर म्हणटा पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें आमकां फावो केला निसाकी आमी देवाची भुरगीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 देवाचें तर म्हणटा मोग अंतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान देवाचो अपरिमीत मोग पळया आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही आमी देवाचो मोग करचो न्ही आमी सदांच उपकारी मनाचे जायचे देवान आमचो मोग केलो आमी सदांच नियाळी जाय आनी ताच्या मोगांत आमी रावच जाय ताचे उपादेश आमी पाळन ताच्या मोगांत आमी रावच जाय आनी हेंच जेजून आमकां वडोवन सांगलें जेजू करी दाखवालींत जेजू म्हणटा म्हजे उपादेश तुमी पाळन म्हज्या मोगान तुमी रावशात जाल्यार तुमी मागलें कितेंय तुमकां मेळटलें प्रेज द लॉर्ड देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यांत आपल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमकां पाठयला वय मो देवान आमचो कितलो मोग केला मस्तो मोग केला न्ही गे जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 देवाचे उतर म्हणटा कितें म्हणटा देवान संवसाराचो घट्ट सांगा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक पाठयलो ताका सत म्हणटाल्या कोणासो नाश जायना संवसाराक बगार
हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळच्याक. पळया देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. आमचो कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. देव कोणाचोच नाश आशेना. देव हर एकल्याची बाचावी आशेता. देव हर एकल्याक की सासणीक जिवीत मेळत जायन तो खुशी व्हरता. आनी फुडें देवाचे उतार म्हणटा, देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरेफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमची हर एकल्याची कोणाचीच नीत जावच्याक न्हय, बगार आमकां हर एकल्याक सुटका मेळच्याक, सोडवणी मेळच्याक, बाचावी मेळच्याक, बरेंपण लाभच्याक. आमी हर एकल्यानी जिवीत जोडच्याक, आमकां हर एकल्या जिवीत मेळच्याक. ते जिवीत जावन जिविताचो दातार आमचे लागीं आयलो. देखून सुरवेर अपुर्बाचें गीत आमी गायलें, मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलें अपुर्बाचें गीत हें. जेजू आमच्या मोगाक तो ताणेता. आमी ताचे सुशी येजय म्हणटा ताण येता. देखून कुर्सांत हांव जेजून तें म्हणलें, म्हाका ताण लागल्या. जेजूक संवसाराची ताण लागल्या, ताच्या पुताची दुवांची ताण लागल्या, ताका सगळ्या मनशां कोणाची ताण लागल्या. न्हय कुर्सार आसता आसतना थंयसर ताका जाय आसलें उदक आनी शिरक्यान बुडयलेलें तें उदक. जेजूक ताण लागली म्हजी आनी तुज्या मोगाची. आमचे हर एकल्याची मोगाची ताण ताका लागली. मोगाची ताण ताका लागली, संवसाराची ताण ताका लागली. आनी तसोच जेजू आमची ताण आनी भूक थांबोवच्याक ह्या सक्रामेंतांत हांगासर हजर आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचो विचित्र मोग आमी नियाळ्या. उबे रावन ताची स्तुती आमी करया. ताचो मोग आमी नियाळ्या. ताची स्तुती कर्ण ताच्या मोगाक निरंतर आमी साक्षी जावन जियोनच्या ताचो आदार आमी मागया. पेज नंबर 36 तुमच्या व्हडल्या बुकांत पेज नंबर 36. ह्या बुकांनी पान नंबर 38. बुक गरज ना, ताळयो पेटा बुक गरज ना. विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो मोगाच्या पांचो. परत विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो मोगाच्या पांचो. वय मोग कितलो विचित्र मोग तो देवाचो न्ही. आतां देवाचे उतर हांवें तुका सांगिल्लें, पळया कितलो मोग देवान बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवच्याक ताणें आमकां फावो केला. आमी खरींच देवाची भुरगीं. आमी ताच्या मोगांत रावच जाय. कित्याक देव जावन आसा मोग. जो कोण मोग करिना ताका देवाचीच वळख ना. देवा बरी आमी ताचो मोग करच्याक, पेल्याचो मोग करच्याक आनी ताचो मोग भरपूर जाणा जावच्याक ताचो आदार आमी मागया. ताचो मोग विचित्र. भोव उंच हात थंय पावना, भोव गुंड थळ थंय कळना, भोव रुंद पोंत सयत मेळना. मोग अजा पांचो. भोव उंच हात थंय पावना, भोव गुंड थळ थंय कळना, भोव रुंद पोंत सयत मेळना. मोग अजा पांचो. मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो विची मोगतो देवाचो मोगाच्या पांचो. परत आमी तें गावया. भोव उंच म्हणटा आसतना आमचे हात आमी वयर ते घेया अशें करया. जायत की भोव गुण म्हणटा आसतना आमचे हात सकयल धरया.
जायत मग आणि बोव रुंद म्हणटा आसतना आमचे हात विस्तारया बोव रुंद पोंत सयत मेळना मोग अजा पांचो अशें जायत गे विची मोगतो देवासो विची मोगतो देवासो विची मोगतो देवासो मोग अजा पांचो बोवूस हातय पावना बोगून तळकय कळना बोरून पोंसयत मेळना मोग अजा पांचो अनेक पटी बोवूस हातय पावना बोगून तळकय कळना बोरून पोंसयत मेळना मोग अजा पांचो विची मोगतो देवासो विची मोगतो देवासो विची मोगतो देवासो मोग अजा पांचो विची मोगतो देवासो विची मोगतो देवासो विची मोगतो देवासो मोग अजा पांचो हालेलुया 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 अर्घा तुका सम्यान जेजू होगलाक तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू हालेलुया हालेलुया स्तुती तुका सम्यान जेजू होगलाक तुका सम्यान जेजू तुझ्या मोगान आमकां खबर जेजू तुझ्या सत्तेन तूं आमकां बर जेजू आमकां हर एकल्या सोडका सोडवण दे जेजू आमकां भलायकी दी जेजू आमच्या मदीं समाधान कर जेजू अर्घा तुका सम्यान जेजू हालेलुया 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 आमची पिडा शिडा तू पयस कर जेजू आमच्या भावा भयणी तू राख जेजू साबार जाणांनी हांगा सद्या समाधान दिले आसा जेजू तांची हर एकल्याची तू खाकूड कर जेजू आमकां हर एकल्याक तुजें दैवी संगतपणाक जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां बर जेजू सदांच तुज्या मोगान आमकां जियो फावो कर जेजू तुवें बसयलो तो संतोश आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत तूं अनुभव करूंक आमकां फावो कर जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां बर जेजू परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक कुटुंबांत आमच्या पिडेस्त भावा भयणीक सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ जेजू तांकां बरी भलायकी दी जेजू तांची सेवा करचें बरें मौन आमचें थंय रुता कर जेजू आमकांय तुज्या सत्तेन बर जेजू तांची सेवा करता आसतना गरज सर बेसावद आमकां फोव कर जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक किंवा जाणां बरो फुडार तूं रुपीत कर जेजू सर आमची मागणी तुज्या पांयां तळा आमी भेटोवन दिता जेजू अर्घां तुका सम्यान जेजू होगलाक तुका सम्यान जेजू हालेलुया 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 दया कर बसया दया कर बसया जुवांच्या वांचलांत देवाचें उतर आमी आयकल्लें जेजून सांगिल्लें तुमी कितेंय म्हजे लागीं मागतात जाल्यार तें तुमकां मेळटलें ताच्या नांवान मागोवंक आमी हांगासर आसा ताची स्तुती करूंक आनी आमच्यो गरजो ताच्या पांयां तळ आमी दवरता थवड आमी मागच्या आदींच आमकां कितें गरज आसा म्हूण ताका कळीत आसा तरी की जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात मागा तुमी घेतल्यात जुवांच्या वांजलांत आद्य 15 परत जेजू म्हणटा म्हजे नांवे बापा लागीं तुमी कितें मागता तें सगळें तुमकां दितलो जेजूच्या नांवान आमी हांगासर आमच्या भाव भयणीच्या गरजां खातीर आमी मागया साबार जाणांनी तांच्यो गरजो हांगासर बरपिनिशीन तांणी धाडिल्ले आसात
एक बहीण दुबय आसच्या आपल्या पुतान वायट वाट सांडून बऱ्या वाटेन परतोंक मागता. एक बहीण युरीन प्रॉब्लेम जावन मस्त कश्टून आसा. प्राय जाल्ल्या बरवें पिडा गूण जावंक जायते कश्ट आसात, पूण भावार्थान ती मागोनूच आसा बेगीन बरी भलायकी मेळच्याक. एक बहीण कांकणाडी आस्पत्रेंत आसा, ICUंत आसा, चड हुशार ना, बेगीन बरी जावन डिस्चार्ज जावंक त्या भयणी खातीर एक कुटां मागोन आसा. बेळगाम थावन सीमा मॅन्युएल डिसोजा कठीण पाटीची दूख आनी हृदयान दुखीन कश्ट येता, ताचे थावन सुटका मेळचे खातीर बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोन आसा. एक बहीण उडुपी मणिपाल आस्पत्रेंत आनीक ICUंत आसा, बेगीन बरी जावन भायर येवंक कुटुंबाची मागोन आसात. एक जोडें काजर जावन 8 वर्सां जालीं आनीक भुरग्याचें देणें लाभोंक ना, एके भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक ती मागोन आसात. एक बहीण मस्तू एका भयणीक मस्तू कोंकली येता, रावोंक सायकना, ती संपूर्ण जावन गूण जावच्याक ती मागोन आसा. एका भावाक ताच्या पांयांत बोळना सोलोवंक कश्ट येता, बेगीनच पांयांक बोळ मेळोवंक आनी सोलोवंक फावो जावच्याक तो मागोन आसा. एका भावाची बोट बऱ्या मोलाक विकून वचूंक आनी ताका आसचें तें रीण फारीक जावच्याक तो मागोन आसा. एका भयणीक गर्भकोशांत ट्युमर्स जाल्यात आनी हर्निया पिडा आसा, सर्जरी बऱ्या तरान जावंक ती मागोन आसा. एक पिडेस्त ब्रेन स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसा, ट्रिटमेंटार आसा, ट्रिटमेंट करूंक चिकित्सा करूंक मस्तू थंयसर खर्च आसात. बऱ्या मनाच्या मनशा वरवीं तिका कुमोक मेळोवंक आनी बेगीनच त्या व्यक्तीन मोतीर येवंक ती कुटुंबाची मागोन आसात. एकल्याक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक आनी हात दुखचो, मुयोवचो आनी बोटां दुखची गूण जावंक मागोन आसा. एक भक्तीक तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिवंक मागोन आसा. सांगात तस भुरग्यांक समजून येवंक राग उणो जावंक मागोन आसा. एक बहीण तिच्या भुरग्यांक एक बरें काम मेळोवंक आनी भायल्या गांवांक वचोवंक मागोन आसा. एकल्याक रातीची समा न्हीद पडना, बरी न्हीद पडोवंक मागोन आसा. दोगां जाणांक UK एक बरें मेळ्ळां, ह्या खातीर ती अर्गां दितात. एक विंगड जाल्लें काजारी जोडें एकामेका बोगसून ती एकामेकाक लागीं आयल्यांत मोगान ती जियेतात, देखून ती अर्गां दितात. गास्पर झेवियर म्हणल्यार एका भावाक हार्ट सर्जरी जाल्या आनीक जायतें बरेंपण जावंक आसा, ताका पुरासान बगता. सगळी अस्कत काय निवारण संपून बरी भलायकी मागच्याक मेळच्याक मागोन आसात. एक भयण आस्पत्रेंत आसली, डिस्चार्ज जाल्या, बेडरिडन जाल्या, तिका पळोवचे खातीर एक बरी केअरटेकर मेळोवंक मागोन आसात. दैवीक अमृत संस्थान चलोवन वरची सर्व यात्रीक भयणां यशस्वी जावच्याक मागोन आसात. एक भाव भायल्या गांवांक वचोवंक इंटरव्यू जाल्या, ताका बरें काम मेळोवंक मागोन आसात. एक ह्या फिगर्सो भक्तीक ताणें तो भायल्या गांवांक गेला, ताचे सर्व समस्या निवारच्याक, ताच्या गांवांत आसले ताच्या जाग्याचे समस्ये ताणें जाग्या खातीर दुसऱ्यांक पयशे दिल्ले, तो आतां पाटी दिवंक तो इन्कार करता, देखून ताचें मोत उजवाडावंक आनी ताणें दिल्ले ते पयशे पाटी दिवच्याक आनी सर्व समस्यांतले ताका निवारच्याक मागोन आसा. एका स्त्रियेचो बावळो गूण जावच्याक मागोन आसा. एकल्याक दुबय थावन ऑस्ट्रेलिया वचोवंक, थंयसर बायले आनी भुरगे सांगाता, थंयसर कुटुंबाची विचारूंक आनी थंयसर काम करूंक बेगीन फावो जावच्याक आनी ताची विजा प्रोसेसींग जावचें आसा, तें सगळें तें प्रोसेस बेगीन जावच्याक मागोन आसा. एका कुटुंबांतल्या व्यक्तीक एका चलयेक थंयसर तें काम सोदून दुबय गेल्ली आसा, तिका थंयसर बेगीनच विजिटींग विजार ती गेल्ली, बेगीन काम मेळच्याक ती दीस रात मागोन आसा आनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा, कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्ली आसा. एका चलयाक मियार फिरगजीचो ताच्या फिरगजीन ताच्या कुटुंबांत आयिल्ले सर समस्या, ताच्या जिवितांत आयिल्ले सर समस्ये ते परिहार जावन बेगीन ताका भायल्या गांवां वचूंक फावो जावच्याक मागोन आसा. आनी एकल्याक सुनील म्हणल्या व्यक्तीक ताका बरी जिनिये संगातीन फावो जावच्याक, रोहीत आनी तशेंच जितान म्हणल्या दोगां तरणाट्यांक ताच्या जिवितांत बरी जिनिये संगातीन तांकां
मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत सारच्याक बेगीनसर फावो जावच्या मागोन आसा. आमी साबार गरजो आमी हांगासर घेवन आयल्या. साबार जाण आमचे लागीं मागोवंक विचारला. तांच्या हर एकल्याच्यो गरजो ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिवया. आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. भावार्थान आमी मागया. फातीरीन आमी मागया. जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी मागतात तुमी मागिल्लें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी चिंता आनी तें तुमकां खंडीत मेळटलेंच. भावार्थान आमी मागया. आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. हांगासर हजर नातिल्ल्या खातीर आमच्या विरगस कुटुंबांतल्या हर एका संद्या खातीर आमी मागया. सर याजकांक सर धर्म भयणीक हांगासर सेवा दिवन हांगासर वर्ग जावन गेल्ल्या हर एकल्या याजका खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमच्या विरगस कुटुंबांतल्या हर एका युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर विविध जाग्यांनी संघ संस्थेनी काम करनासच्या दफ्तरांनी काम करनासच्या हांगासर आयिल्ल्या आमच्या जन एकल्याच्यो गरजो ताच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिवया. हांगासर वसंत खेळूंक आयिल्ल्या म्युजिशना खातीर हांगासर रेकॉर्डिंग करूंक आयिल्ल्या व्यक्ती खातीर आमच्या बाबा खातीर आमच्या गरजा खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्या खातीर आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे दोन्ही हात उबारून सोम्या लागीं आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू अगलाप तुका सोम्यान जेजू सोम्या जेजू आमकां हर एकल्याक तुजे सक्तीन बर तुजी दैवीक सक्तीन तूं आमकां बर तुझ्या पवित्र हातांनी तूं आमकां गुण कर. आमच्या भावा भयणीक गुण कर. ज्या कोणाची तेसावा तुझ्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिल्यांत ज्या व्यक्तींनी भावार्थान आमकां गुण करूंक जाय म्हणून तुज्या लागीं खालतेपणी मागून दुकानी रडोवन दीस रात कधी बेजारान बुडोवन थंयच तुज्या लागीं मागून आसा जेजू. तुज्या पातयेनी दोन भावार दोन मागून आसा जेजू. तांची हर एकल्याची तूं मागणी आयक जेजू. सोम्या जेजू आमकां हर एकल्या तुज्या मोगान बर सक्तेन बर तूं आमकां हर एकल्या बरी भलायकी दितलो. तो श्रेश्ठ वयस तूं जेजू. साबार जाणांची पिड्यास तुवें गुण केली. साबार जाणां एकसुरपणांत आसल्या तुवें तांकां तुवें धैर्यान भरली. दैवीक संगात तुवें दिलोय. हांव आसा तुमच्या सांगाता संवसार सरा पर्यंत म्हणल्यार जेजू आमच्या सांगात तूं आसाय जेजू. आमच्या सांगात दिसपडते राव जेजू. आमच्या कश्टांच्या भावा भयणी सांगात तूं राव जेजू. अंतुळणार आसल्या भावा भयणीच्या सांगात राव जेजू. आस्पदान आसल्या त्या भावा भयणी सांगाता पिडेस भावा भयणी सांगाता राव जेजू. तांची सेवा करतल्या दाक्तरां नर्सां सांगाता तांची सेवा करतल्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता तूं राव जेजू. हर एकल्यांक तुजे सक्तेन बर जेजू. तुझ्या देण्यानी तुझे बर जेजू. तुझ्या भलायकीन तूं बर जेजू. सक्ते भितर बिगाल्या नामान कोरुया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोलमोन वेच्या अस्कत्विशा भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता फुलासारी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान असेता तुका दोगायच्या स्पिरिटाक समासमी नावार्था. आमेन. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्त या वेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतेन रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदां तुझ्या पांयां थळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पांयां थळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना